Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कुंडय नाकाच म्हूण भोमा पंचायत ठाम. खंयचोच मंत्री खंय तांकां तेंको दिना. आम्ही चित्ता असताना सगळ्या ग्रामस्थांच्या आरोग्याचे विशय चित्ता. सगळे गावातले आरोग्याचो प्रश्न हो प्राथमिकतेचेर आसा. हो परत एकदा हांव सांगता, स्थानिक आमचो आमदार गोविंद बाबडे ते रिक्वेस्ट करता. आम्ही हायकोर्टान अपील करतात, पण तुजे कडेन परत एकदा रिक्वेस्ट करता, हो प्रोजेक्ट बेगीतले बेगीन हांगासर धांवणे, हितूनच आमचे सगळ्या गावातले कल्याण जातले. मिनिस्टर लेवलाचेर कोण सपोर्ट करिना. मिनिस्टर लेवलान सपोर्ट करप, आमच्या सीएमान हेचेर लक्ष घालप. आमच्या गांवांत तर इतले हार्मफूल आख्खे 120 हांगासर प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचो वेस्ट, गव्हर्मेंटाचो वेस्ट, हो वेस्ट आमी खावपाचो आनी आमी भोगपाचो. आमी समज जर कितें इन्स्पेक्शन करपाक गेल्यार ते आमकां भायर उडयता, आमकां घेयना, पुलिसांक हाडटा म्हणटा. हांवें म्हणलें 8 पुलीस हांव पळयता, म्हाका उडय भितर म्हटलें. तेंची टेंडर नोटीस बीन प्रोसेस जावन बाकी सगळे प्रोसेस जाल्लेलो. त्यानंतर आमकां विलेजेसा कन्फर्म 2019 डिसेंबर अशा म्हयन्यान, टेंटेटिव्ह डेट म्हाका खबर ना, तेन्नासून आमी ओपोज केल्लेलो. आमचे हें चालूच आशिल्लें. तेंचो आमकां रिप्लाय हें येतालो, ब्रोशर येताली, तेजेर आमी आमचो विरोधक म्हणून आमी परत तांकां रिजोल्युशन घेवन धाडटालेच. खंयचेच अशें काय ग्रामपंचायतीक आमकां प्रोजेक्ट जाय अशें खंयचेच रिजोल्युशन आमी तांकां धाडलेलें ना. आमचो ग्रामपंचायतीचो विरोध आसा आनी आमकां हो प्लांटा संदर्भात कांयच सांगपाचें ना. आमकां हो प्लांट कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन नाका. वास्को पालिका मामलेदार कचेरेक बाकीच्या ऑफिसांक सुवात सोदचे परस सगळे सडा मार्केट कॉम्प्लेक्सार व्हरचे म्हण NGO गोवा फर्स्टाची सुचोवणी. जी म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग आहा थिंगासून हार्डली 2.8 किलोमिटराचेर एक सडा मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा, विच इज अजून मेरेन ताचो उद्यापन जावंक ना. सो आमी मामलेदार आनी कलेक्टराक पर्सनली मेळून आमी सांगल्या की जर तुमकां खंयच प्लेसी मेळना जाल्यार ही तुमी DMA किंवा UD मिनिस्टराक लेटर करपाचें किंवा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक आनी सांगपाचें ही जी बिल्डींग आसा 4 फ्लोराची बिल्डींग आहा, ग्राउंड +4+ बिल्डींग आहा, तेतूर एम्पल पार्किंग स्पेस आसा 50 गाडयांक खातीर, एक अरावंड 25 टू व्हिलर. थिंगा ऑलरेडी सोलराच्यान इलेक्ट्रिसिटी येवं शकता, इतलो प्रोविजन आसा, वॉटर हार्वेस्टिंग आसा. सो हो जो प्रकल्प जो 8 करोड मोडून जो सरकारान जो केला तो म्हाका दिसता गेली 2-3 वर्सां तसोच पडीक पडलेलो आहा. सो म्हाका दिसता सरकारान हे कलेक्टर आनी मामलेदार आनी हेर जी खाती आहा तांकां हॅरेस करपाचें सोडून म्हाका दिसता जर हेच्यार ह्या बिल्डिंगेक कितें परमिशन ना जाल्यार किंवा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना जाल्यार ते म्हाका दिसता त्वरीत करपाचें आनी म्हाका दिसता ही बिल्डींग चालू करपाची. आसा हे आयज डिफरंट डिपार्टमेंट डिफरंट जाग्यांनी ते शिफ्ट जातले. तांकां डिफरंट जाग्यार ऑफिसां मेळटली, एक जाग्यार तांकां ऑफिसां मेळची ना. तर हांगा प्रॉब्लम कितें जातलें, हांगा प्रॉब्लम जे आसा जो केडशेचो, कासालेचो, आरोसीमचो जो पयस साकून जे लोक येता, स्पेशली सिनियर सिटीजन, तांकां एक ऑफिसांसून दुसऱ्या ऑफिसान वयतलो जाल्यार फूल दीस पिड्यार करपाक पडटलो. आनीक म्हाका दिसना की एट दीस टायम जेन्ना COVID-19 केसीस वाडटा, इट इज सेफ फॉर द सिनियर सिटीजन टू ट्रॅव्हल फ्रॉम वास्को टू बोगदा और फ्रॉम वास्को टू सडा इन सर्च ऑफ वन ऑफिस टू अनदर. गोवा सुपर बॉडीज पॉवर लिफ्टिंग असोसिएशनाच्या वतीन सावड्ड्या 17 एप्रिलाक राज्य पांवड्यार पॉवर लिफ्टिंग सर्त जातली. संघटनेचे वर्सुकी कार्यावळीचे कॅलेंडराचे उक्तावण जालें. Our calendar has been revealed now for the year 2021-2022. The first championship will be on 17 April. That will be Open State Championship. In that championship, we'll select the Goa team for the National Bench Press Championship that will be held in Goa. Along with that championship, Indian team will be selected. The winners who first, second, third place in National Championship. So I urge all the Goan participants to take this as a golden opportunity and come on the selection trial on 17th April 2021 at the Savartem. In April we have a state championship. In May we have a coaching camp for the Goa team. In June we have a national bench press championship that will be in Goa, the host. The date will be 17th to 30th June. After that will be the orientation for coaches in the month of July. In August we have a open state championship. In that we have a selection trial for Goa team to participate in the senior national championship which will be held in Bangalore in the month of August only. After that we have another senior national which will be held in September. It will be held in Kerala. And in October we have a selection trial for West Zone.
And in December we have an inter-school state powerlifting championship. Then in February 2022 we have a state powerlifting championship only for services. Bureau Report, Prudent.